नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मिराबाग सावड्ड्या जुवारी न्हंयचेर जावपी बंदाऱ्याक थळाव्यांचो विरोध। आमकां विश्वासान घेनासतना उदकाचो स्त्रोत खात्याचो बंदारो बांदपाचो विचार, थळाव्यांचो आरोप। एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय। एनडीएक 250 ते 350 जागे, इंडिया आघाडीक 150 ते 250 जागे, गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो काँग्रेसीक। एक्झिट पोल अदमास। कला अकादमीचे जावंक ना योग्य नूतनीकरणाच्या नांवा कला फकत इबाड। ज्येष्ठ नाट्य कलाकार देविदास आमोणकर हांचो आरोप। पणजे मार्केटाचेर जाल्या अवतेकाय। पानां आनी गुटखा खावन पिचकाऱ्यो मारून रंगयल्यात वण्टी। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। कोंकण रेल्वेच्या प्रस्तावाक कळंगूटच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी केला खर विरोध। प्रस्ताव घेवचो फाटीं, तांची मागणी। आनी आयसीसी T20 वर्ल्ड कपाचे पयलीच मॅचीन अमेरिकेन कॅनडाक हारयले। कॅनडाक दिल्ले आव्हान 17.4 ओव्हरींनी पुराय करीत अमेरिकन नोंदयले ऐतिहासीक जय। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या 7 टप्प्यांतले मतदान सोंपिल्ले आसून 4 जूनाक निकाल लागतलो। पण ताचे पयलीं विविध संस्थांचे एक्झिट पोल जाहीर जाल्यात। गोंयांतलो एक जागो भाजपाक तर दुसरो काँग्रेसीक मेळटलो असो अदमास आज तक सी वोटरान उक्तायला। बहुतेक खबरां चॅनलांच्या एक्झिट पोला प्रमाण परत एक फावट मोदी सरकार येवपाची शक्यताय आसा। एनडीएक 250 ते 350 जागे, इंडिया आघाडीक 150 ते 250 जागे मेळपाचो अदमास आसा। कला अकादमी ही म्हजे खातीर आवय सारकी। कला अकादमीन आपल्याक घडयले, नांव दिले, वळख दिली। पूण नूतनीकरण उपरांत हे आवयक पळयली की आपल्याक दुख्ख जाता अशी भावना ज्येष्ठ नाट्य कलाकार देविदास आमोणकर हांणी उक्तायली। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळींत ते उलयताले। कला अकादमीचे योग्य नूतनीकरण जावंक ना हाचे फाटल्यान षडयंत्र आशिल्ल्याचो आरोप ज्येष्ठ कलाकार देविदास आमोणकार हांणी केलो। सरकाराक संस्कृतीक केंद्र बदलपाची सपनां पडपाक लागल्यात आनी घडये ताकाच लागून कला अकादमीची अशी वाट लागल्या अशें तांचें म्हणणें। दुसरे वटेन गोंयचो आनीक एक फामाद नाट्य कलाकार राजदीप नायकानूय कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर तिडक उक्तायले। पळयात तांचें म्हणणें। हांव तुमचे कडेन दोगूय जाणां कडेन मागता, तुमच्या मनान कला अकादमी संदर्भात काल खंय परत 10 कोटी रुपया दिल्यात कला अकादमी खातीर। तुमच्या मनान ह्या विशीं कितें पळय उदेलां ते तुमी सुरवातेक थोडे भितर सांगचे, मागीर त्या संदर्भात आमी चर्चा करूया। देविदास बाब तूं सांग। कला अकादमी कडले म्हाजें नातें खूब भावनीक आसा, कारण म्हाजी जल्म दितली आवय ही म्हाजी आवय आनी त्या नंतर म्हाका पोसपी ही कला अकादमी। बरें सांगलें तुवें। कारण बऱ्याच जाणांक खबर आशिना कला अकादमी जेन्ना EDC हावस ते पावर हावसा कडेन थंय आमी एकांकी करताले कॉलेजीचे वतीन। हांव थंय फुटपाथीर चणे आनी भिकणां विकतालो म्हाज्या बापाया वांगडा। आनी थंयसरल्यान त्या फुटपाथी वयल्यान आयज कला अकादमीच्या हांगा खांद्यार खेळोन आयज एक कलाकार म्हणून खंय तरी म्हाका नांव आसा, एक म्हाका वळख आसा, ती कला अकादमी। आनी हें फक्त म्हाज्या पडटलें, हें म्हाजें भावनीक नातें कला अकादमी कडेन आशिल्लें। आनी ती कला अकादमी जेन्ना तेजी अशी विदीर्ण अवस्था जाता जावं अशी तेजी वाट लायली वयता, हांव लायली वयता हो शब्द जाणीवपूर्वक वापरता, कारण प्रत्येक जाण आपापलें घर बांदता आसतना, बंगले बांदता आसतना वेवस्थीत काळजी घेता। कितले पयशे खंय मोडूं जाय, ती कशा प्रकारे आसूं जाय, तेजो तज्ञ मंडळी कोण आसपा जाय, तेजी बांदावळ कशी आसता, ठरावीक वेळान पूर्ण जावपाक जाय, ठरावीक वेळान पूर्ण जावपाक जाय, हें म्हत्वाचें। अश्यो सगळ्यो गजालीची काळजी सगळे जाण आपले बंगले बांदता आसतना घेताच आसतले आनी तशे बंगले रेडी जातात। पूण कला अकादमी अशीच वाऱ्यार उडयल्या आनी म्हाका तरी दिसता म्हणजे कला अकादमीच्या विरुद्ध एक षडयंत्र चल्लां।
त्या कला अकादमीची जी ब्युटी आशिल्ली, त्या कला अकादमीचो आत्मो आशिल्लो तो अक्षरशः काबार करून उडयला. हांव राजदीप न्ही हाजे कडेन फक्त एक बिल्डींग म्हणून पळयना, अजिबात ना. हांव फक्त एक कलेचे एक 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 वयर सरपी एक येदो व्हडलो आवाज सामकें. ही फकत बिल्डींग काबार जावना, फाटल्या 3-4 वर्सांत गोंयचे कलेच्या मळार जें पळय कितें अप्रूप घडपाचें आशिल्लें ताका वेर गेलें. हय, आनी ते बाबान म्हणटा तशेंच की आमी कलाकार आसा पळय गोंयचे कलाकार, म्हणजे शेणलेली गोरवां करमळेच्या तळ्यार म्हणटाले पळय, खंयचोय आर्टिस्ट जावं कसलोय आर्टिस्ट जावं तो कला अकादमीन सांपडटालो आनी कला अकादमीन एक मेळ जातालो आमचो. चळवळीचें केंद्र सामकें. आनी आयज आमी कितलीं नाटकां करूं, पूण कला अकादमीच्या ज्या दिनानाथ मंगेशकर त्या स्टेजीर जेन्ना चडटा पळय तेन्ना आंगान पळय तो कापरो भरतालो. ते कांय वेगळीच, कारण जेन्ना आमी देवळान भितर सरता ते देवाक पळयतकीर म्हाजो जो कुलदैव आसा, कोण जे आपूण देव मानता ते देवा कडेन पळयता अक्षरशः दोळ्यान दुकां येता पळय, ती जाताली आमकां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेच्या मुखेल मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या. एका वेळार पणजेची शान आशिल्लें हें मार्केट आतां वायट स्थितींत आसा. पळोवया पणजे मार्केटांतल्या समस्यांचेर उजवाड घालपी गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेकारूच न्हय जाल्यार पुराय तिसवाडी आणि बार्देस मालांतले हजारांनी लोक दिसपट्टे येतात. 15 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या मॉडर्न मार्केटाची आतां तर सामकीच अवतिकाय जाल्या. मार्केटात सगळीकडेन घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळा. पान आनी गुटखा खावन लोकांनी पिचकारे मारून वण्टी रंगोवन दवरल्यात. बंद मार्केटात वारे घोळपाक व्हेंटिलेशन ना. गरमीच्या दिसांनी वतांतल्यान येयले जाल्यार सादे उदक पितले जाल्यार उदकाची सोय ना. तशेंच मार्केट बांदिल्ले तेन्ना लिफ्टीची सोय केल्ली, मात ती लिफ्ट सुरवातेपासून बंदूच आसा. अश्यो जायत्यो समस्या पणजेच्या मार्केटात आसात. तातूंत महानगरपालिकेन लक्ष घालून ह्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो म्हूण थळाव्यांची मागणी. पणजे मार्केट हे फक्त पणजेकारां खातीर न्ही, तर पणजेचे जे सराउंडींग एरियाज आसा, तालिगांव धर, रायबंदर धर, बांबोळे धर, सगळ्या हे एरियेतले लोक हांगा मार्केट शॉपिंग करपा खातीर येता. आनी हे असो एक जागो आसा ज्या जाग्याचेर तुमकां सगळ्यो गोश्टी मेळपाक शकता. फ्रुट्स, भाजी, नुस्तें धरून ते आमी फुलांच्या मार्केटान आसा. त्या शिवाय बाकीच्यो रिपेरिंगा खातीर हे एक सामकें उत्तम असो वन स्टॉप प्लेस आसा. त्या जाग्याचेर सगळे तरेच्यो गोश्टी रिपेर करून मेळटा, बॅगां पासून रेडिओ आनी सगळें. सो हाजे खातीर हांगा हजारांनी लोक एवरी डे ह्या मार्केटान येता. हे इतली इम्पॉर्टंट मार्केट आनी हे कॅपिटल सिटीचें मार्केट आसा. सो हे मार्केट हे बरें आसपाक जाय, टॉप क्लास आसपाक जाय आनी स्टेट ऑफ द आर्ट आसपाक जाय. सामकी सादी गोश्टी सारक्यो उदक, पिवपाचें उदक हांगा अवेलेबल ना. हाजी इतली दुसरी दुर्दैवाची गोश्ट कांय आसपाक शकना. त्या शिवाय लिफ्ट चलना, केन्ना चलना लिफ्ट. लिफ्ट आसा पूण ते चलना. त्या शिवाय बाकीची बुरशीपणां, घाण आनी थुकून दवरप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे ह्या मार्केटाक अजिबात सोबा दिना. आनी पणजे सारक्या ह्या इतल्या इम्पॉर्टंट सुशिक्षीत एरियेंतल्या आनी कॅपिटल सिटीच्या मार्केटाक तर अजिबात ना. आनी ताजे खातीर जाता तितले बेगीन हाजेर एक्शन जावपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे मार्केट क्लीन जावचें. आनी जे कोण हाका जबाबदार आसा तांणी येवन हे इमिजिएटली सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालच्यो. कोंकण रेल्वेन वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर रेंट अ बायक आनी ईव्ही कार सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव काडला. ह्या प्रस्तावाक कळंगूटच्या रेंट अ बायक आनी टॅक्सी वेवसायिकांनी खर विरोध केला. कोंकण रेल्वेन हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो म्हूण तांची मागणी. हे विशीं टॅक्सीकार सोमारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर करतले अशें टॅक्सीकारांनी सांगलें. 2018 सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे यांच्यानी एक नोटिफिकेशन इश्यू केला आणि त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे इलेक्ट्रिक व्हेकल जो तितून 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, त्याच्या एबाव 2 व्हीलर या सगळ्या गाडयांक जे आसा ह्या सगळ्या गाडयांक टॅक्स आणि परमिटांतल्यान आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा पळय तितूंतल्यान एक्झाम्पशन दिल्लेलें आसा. आता हे एक्झाम्पशन दिल्ल्या कारणान संपूर्ण गोंयान असो एक फियर एंड एग्जायटी सगळ्या स्टेक होल्डरा भितर निर्माण जाल्लेली आसा की फाल्यां कोणूय एक कॉर्पोरेट 500 किंवा 1000 भर बसी घेवन येवन तो गोंयान चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए बायक चालू करपाक शकता किंवा रेंट ए कॅब चालू करपाक शकता. आणि हे जर बंद करतलो जाल्यार जे नोटिफिकेशन मुळान सेंट्रल मिनिस्ट्री पळय जे आहा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवे हेंचे नोटिफिकेशन जे आहा ते स्क्रॅप करपाची आवश्यकता.
आयची मिटींग आमी घेतल्या पळय ती तुमी पळयला आसतलो कोंकण रेल्वेन एड घातलेलो आहा EV बायकांचो. सो आमी सगळे रेंट अ बायक एसोसिएशनान डिसिजन घेतला ते ओपोज करपाक तो. आनी आमी गव्हर्मेंटाक बी आमी चिंतला ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ताका एक मेमोरेंडम दिताले आमी टू स्क्रॅप दीस वॉट एवर इज ब्रॉड आनी नॉट ओन्ली रेंट अ बायक. हे आतां खूब व्हडलेच भायल्यो कंपनी येवन सगळ्यो दिल्लीच्यो आनी एनी अदर प्लेसीस ते ओवरटेक करूंक सोदता आमची बिजनसां सगळी आनी आमचे लायव्हलीहूड हितून हार्म जाता. कित्याक खूब जाणांची घर हेजेरूच चलता रेंट अ बायकीचेर ऑर धाकटी धाकटी कितें बिजनसां घातला. सो आमचो अपील आहा CMाक आनी आमी ताका व्हेरी सून मेळपाचे आहा इन अनदर 2 days मे बी ते मेमोरेंडम घेवन टू स्क्रॅप दीस. समज CM आमचे आतां आयकत ना आनी स्टील इट इज गोईंग ऑन देन वी वील हॅव टू टेक सम अदर स्टेप्स. ICC T20 वर्ल्ड कपाचे पयले मॅचीन यजमान अमेरिकेन कॅनडाक 82 धांवड्यांनी हारयले. कॅनडान दिल्ले आव्हान 17.4 ओव्हरींनी पुराय करीत अमेरिकेन पंगडान इतिहासीक जैत नोंदयलो. तांच्या जैताचो हिरो थारलो तो एरॉन जोन्स. अमेरिकेन टॉस जिखून पहिली बॉलिंग केली. कॅनडान पहिली बॅटिंग करतना 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 194 धांवड्यो केल्यो. तांच्या नवनीत धालीवालान 44 बॉलांनी 61 धांवड्यांचे योगदान दिले. ते उपरांत प्रत्युत्तरात अमेरिकन पंगडान 17.4 ओव्हरींनी हे लक्ष्य पुराय केले. एरॉन जोन्सान बरो खेळ करीत अमेरिकेच्या जैतांत म्हत्वाची भूमिका बजायली. ताणें 40 बॉलांनी नाबाद 94 धांवड्यो केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दारबांदोडीच्या प्रतापनगर वाठारांत घरगुती गॅस सिलिंडराक उजो लागिल्ल्यान गोबायल जखमी. गॅस सिलिंडराक गळटी लागिल्ल्यान हो उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान रांदचे कुडींत आशिल्ल्यो वस्तू उज्यान लासून गोबर जाल्यो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. धारबांदोडेच्या प्रतापनगर वाठारांतल्या एका घरात गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून उज्यान पेट घेतलो. उजो पालोवपाचो यत्न करतना हातून घोव बायल जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर फोंड्याच्या ID हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. उजो लागिल्ल्यान रांदचे कुडींत आशिल्लो फ्रीज आनी हेर वस्तू लासून गोबर जाल्यो. ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. ब्लास्ट जावन तो सांगपाचें म्हणल्यार हांवें नवो सिलिंडर आयज लायल्लो. ते नवो सिलिंडर लायला की सारकें ते लावूंक नासलें. ताका मात तो एका रेग्युलेटर मदीं उजो लागलो. तोच जागा ब्लास्ट जालो. घर फुटलें. एक्झॅक्ट खंय तें कोणागेर? प्रतापनगर ते पटेल शोरुमात पटेल मिल आहा पळय मिल आहा थंयसर. कोणागे घरा? रोजारियो डिसोजा रोजारियो पाले तर त्याच्या हातीक म्हणजे डॅमेज जाले. ती बायलूच पाले जाली. बायलीक ते प्रेशर डावन जावन ती पडली बघ. आमी येवच्या पयलीं म्हाका हांव आयडीन शिफ्ट केलें आनी पावच्या पयलीं. पूण सिलिंडराक लागून तांकां कितें डॅमेज जालें तेका? सिलिंडर तेंचो फ्रीज गेलो, तेंचो ऑटो गेलो, तेंचे घरांत जे किचन रूमाचे आयटम आसले पळय सगळे पिड्ड्याले. सिलिंडराक मोठो उजो लागलो. फुटूं ना सिलिंडर? ना फुटलें जाल्यार घर फुटलें सांगपाचें म्हटलें. ओके. कितें सिलिंडर लायतना कितें हें जालें? नवोच लायला न्हू म्हणजे गडबडीन तेणी लायला आसा तसो म्हणजे ऑन केलो तांणी. तोच जागा फुल उजो लागलो. आतां सद्या जखमी कोण आसा? जखमी तिचो घोव आसा तो रोजारी म्हणटा पळय डिसोजा. ते पालेत ना ताका आतां उजो पेटलो पालोवपाक गेलो. आतां ताणें दोळ्या कडेन लागले ते काना कडेन आमचे लागले. बायल ती म्हणजे पळोवन भिवून ती प्रेशर डावन ती कडेन पडली बायल. दोगा आयडी आसा? दोगा आयडीन आसा. आमी फोंड्या फायर स्टेशना कडेन आसा. तांकां आतां जवळ जवळ कॉल आयिल्लो आनी जवळ जवळ 12:25 तांकां कॉल आयिल्लो आनी प्रतापनगरा कोणाक घरान सिलिंडर फुटला म्हणून. पूण जेन्ना हे थंय प्रत्यक्ष गेले तेन्ना पयल्या सिलिंडर फुटून नासलो. सिलिंडर नवोच लायल्या कारणान सिलिंडराक उजो लागलेलो आनी तेंचे कितें लूज कनेक्शन बी जालें आसतलें पेटलो आसतलो अशें तेंची म्हणटा. जेन्ना ताका उजो लागलेलो आनी तो सिलिंडर असो आड पडलो. जेन्ना तेजो घोव ताका तो सिलिंडर जे घरकान्नीचो घोव आसलेलो फिलोमिना तेन्ना तो पालोवपाक वयतालो उजो पालोवपाक तेन्ना तेज्या हातीक मार लागला. हातीक बांदलेलो आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार तो जो आमची ती तेजी सायडीच्यान जी फ्रीज आसलेलो जावं बारीक वस्तू आसलेल्यो सकयल टायस आसले ते घरान जावन फुटलेलो आनी फ्रीज जो आसा
तो जळोन खाक जाल्लो आसा. जवळ जवळ टोटल तांकां 50,000च्या वयर लॉस जाल्ले आसा. जो राजेश तलवार जो हांगा फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसलो तो थंय घटनास्थळी गेलो. तेणी आपले जेवणा सकट ते सगळे जे कितें आसलेले जे उजो लागलेलो जो तेंगे डॅमेज जाल्लेली सगळी सिस्टमॅटीक तेंची पाहणी केली. उदोय बी पालयलो आनी वेवस्थीत तेंच्यांनी करून हांगा तेंचो जो कितें प्रोडक्ट लॉस जाला तो बी सगळो तेंच्यांनी हांगा सिस्टमॅटीक आढावो घेतलेलो आसा आनी जवळ जवळ 50 ते 60,000 भितर हेजे लॉस जाल्ले आसा. जखमी जे आसले रोजारियो आनी तेजी जी घरकान्न ती हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचार घेता, प्राथमीक उपचार घेतलेलो आसा आनी सद्याक तांकां उपचार दिवपाचे आयडी हॉस्पिटलांत चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कोंकण रेल्वेन रेल्वे पुरते मर्यादीत रावचे. गोंयकारांच्या धंद्याचेर हावळ येतली अशे तरेचे खंयचेच उद्देग कोंकण रेल्वेन सुरू करचे न्हय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट बायक सुरू करपाच्या रेल्वेच्या प्रस्तावाविशीं केंद्र रेल्वे मंत्रालया कडेन उलोवप केल्ल्याचे मंत्री रोहनान सांगले. टुरिजमाचेर आमी सगळो इन्क्लुजीव एप्रोच दवरिल्लो आसा. आतां एक कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचो एक एडा खातीर खुबशे विशय विचाराचेर आयले. थोडे ऑपोजिशन मेंबर जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स जावं ह्या विशयाचेर उलयताले आनी इलेक्शनाच्या वेळार कोडा वेळा जेन्ना आयले नजरेक तेन्ना इमिजिएटली मुख्यमंत्र्यान हो विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर हो विशय आमचे रेल्वे मिनिस्टर सेंट्रला कडेन उलयल्ले आसात. तशेंच कोंकण रेल्वेच्या सीईओ कडेन उलयल्ले आसा. एक म्हणल्यार जे विशय तांणी एड काडला ताजेर डेफिनेटली जायते एक्शन जातले टू एन्श्युअर की ह्यो लोकलांक मॅक्झिमम बिझनेस मेळचो. जे विशय टुरिजमाचे आसा आमी व्हेरी इन्क्लुजीव एप्रोचान भायर सरिल्ले आसा. तातूंतल्यान मॅक्झिमम फायदो लोकल आमच्या गोवन ऑपरेटर्स वॉटर स्पोर्ट्स जावं हॉटेलवाले जावं गेस्ट हाऊसवाले जावं टॅक्सीवाले भाव जावं बाकीचे सगळे वी आर वॉन्टिंग देम टू देअर ओन बिझनेसीस. अँड आय ओनली बीन सेईंग की इलिगल टाउट्स काडा आनी रेग्युलेटेड बिझनेस चलयात म्हणून. पूण इन टर्म्स ऑफ कोंकण रेल्वे जो विशय सध्या सगळ्यांक भितर एक विशय जाला चर्चेचो तातूंत मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी ताजो विशय फुडें व्हेल्लो आसा आनी आय थिंक वील फायंड अ सोल्युशन सून टू दॅट टू एन्श्युअर दॅट टुरिजम इन गोवा वी आर एबल टू ड्रायव्ह किपींग इन मायंड आवर गोवन पॉप्युलेस. म्हणजे विशय रेल्वे मिनिस्टर आनी सीईओ कोंकण रेल्वे कडेन उलयतकर मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सांगिल्लें आसा आमकां हांगा गोंयांत कशें जाय तें. एक आमी आश्वासन दिवंक शकता की जो विशय आमच्या गोंयच्या टुरिजमाक आनी आमच्या लोकांक आसा तो लोकांक विशय घेवनूच जातलो आनी कोंकण रेल्वे सारके ऑथॉरिटीज वर नॉर्मल लुकिंग एट रेल्वेज तांचे कडेन हो विशय फुडें व्हरून वी विल एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू डू आवर बिझनेसीस इन द रायट मॅनर. आनी एकदम कोण येतलो आनी आपले सगळे हातूंत विशय घालतलो तशें जावंक शकना. सो रेंट कार रेंट बायक आनी कितें कितें तांणी ईव्ही म्हणून घाल्लें आसा ते म्हाका दिसता गोंयकाराचे धंदे गोंयकारांच कडेन उरतले. हे मुख्यमंत्र्यांनी व्हेरी क्लियर दवरिल्लें आसा आनी हेच विशय टुगेदर वी वील टेक इट अहेड. एसटी समाजाच्यो मागण्यो अजूनय मान्य जावंक नात. एसटी भवनाचो बुनयादी फातर घालून 2 वर्सां जालीं मात एसटी भवन उबारपाचें नांवच ना. हे सगळे विशय घेवन एसटी समाजा सामकार वतले अशें उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगले. 11 तालुक्यांत बसका घेवन एसटी समाजा मदीं जागृताय करतले अशें तांचें म्हणणें. आता ह्या 20 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी एक उपक्रम सुरू करपाचो केलो आसा. तो म्हणल्यार वाडो तेथे उठा, वाडो तेथे उठा हें आमी स्लोगन दिल्लें आसा. म्हणजे ज्या गोंयांत ज्या वाड्याचेर आमचे ट्रायबल भाव रावतात थंय पर्यंत आमकां वचपाचें आसा, जागृती करपाची आसा. तुमकां खबर आसा की उठा आपल्या 12 मागण्यां खातीर अनेक तरेची आंदोलन केली. विधानसभेचे मोर्चे केलो, गांवोगावी जनजागृती यात्रा काढली, बाळ्ळीचें आंदोलन जालें. ज्या आंदोलनांतल्यान मंगेश आनी दिलीप हे 2011-25 नी 2011 शहीद जाले. तरी आसतना आमचे काही विशय हे अजूनही पेंडींग उरतात आनी त्या बरोबर सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो आमच्या प्रत्येक वाड्या पर्यंत पावला काय कितें हे पळोवपा खातीर कितें समस्या आसात ताजो अभ्यास करपा खातीर अशी ही नवी संकल्पना वाडो तेथे उठा हे आमी ह्या संबंधी सविस्तर आमच्या पदाधिकाऱ्यांची मिटींग जाली आनी हें ठरलें आसा.
शेनवार सावन राजधानी पणजेन पे पार्किंगेक सुरवात जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 31 मे मेरेन पे पार्किंग शुल्क घेवपाक पालिकेन बंदी घाल्ली अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. Stopped pay parking now because of the inconvenience caused due to smart city. Now most of the roads have been reinstated, even the even that other Santanis road has been reinstated now, including the internal roads. So now we are sticking to our deadline of 31st. Attendance have already been out. Now even when the pay parking was not enforced, everyone could see the chaos that was in the city. Also people double parking. There was no proper maintenance thing done. So we are starting today, and yeah. Will have to be some discipline that is brought into the thing also. Now we will make sure that everything comes back to order also. So one day is starting from today. No, the one way have to stick to the traffic police. But as per pay parking, that will start from today. Yeah. Thank you. शुक्रारा राती मार्ना शिवोले हांगा रस्तो उपताना बिबटो दिश्टी पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो बिबटो खंय एका घराच्या दुर्गा वयल्यान रानांत वतालो. हे विशीं थळाव्यांनी बेगोबेग रान खात्याक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून पळोवणी केली. तशेंच तो बिबटो बेगीन सांपडचो ह्या हेतान थंय CCTV कॅमेराज बसयल्यात. बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. म्हणजे कितें आहा, लोकल पळय आमचे आसा तेंच्यांनी मातशें रातचे मातशें अलर्ट रावचे की भोंवतना मातशें नजर दवरची की शेकात भोंवचे कितें. हेचे पयलीं केन्ना अशें दिसलो हांगासर ना कितें आयकोंक येयलेलें? ना तशें कांय आयकूंक ना की हांव खूब फावटी रात दिसाचो भोंवता पूण म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना. कोर कोवन येयलें हांगावर कितें हांगावर एक लेपड भोंवता म्हणून तें कोवना फुडें हांवें सॅक्युरिटीशीन खबर घेतली म्हणजे कितें जालां पळय तें हांगा. तितल्यान मागीर म्हाका कोवन येयलें की हांगा लेपड आहा म्हणून. मागीर सॅक्युरिटीन सांगलें लेपड आपणें पळयलां म्हणटकूच हांवें आनी वगत करूंक ना. हांवें फॉरेस्टराक फोन केलो. फॉरेस्टराक फोन मारना फुडें दुसरे दिसा आयज सकाळीं आमचो फॉरेस्टर हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन कोन्ना पयलें ते वयर गेले दोंगराचेर तिकडे भितर गेले आनी मागीर तांकां सिम्टम्स मेवली वयताना घरा कडेन. तितल्यान आतां कन्फर्म जालेलें आहा की तो खऱ्यांनीच लेपड म्हणून. सो आयज तेंच्यांनी येवन कॅमेरा बा बसयलेले आहा आनी तर कॅमेराचेर बा तर तांकां हे 2-3 दिसांक तर दिसती पडलो जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालपाचें आहा. शुक्रारा दाबोळे विमानतळाचेर ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहिमे अंतर्गत 7 जाणांचेर गुन्यांव दाखल. येरादारी कक्षाचे PI राहुल दमशेकर हांच्या नेतृत्वा खाला ही कारवाय जाली. पर्यटन थळ म्हणून फामाद गोंयांत अपघातांच्या प्रमाणात वाड जायत चल्ल्या. हांगा येवपी पर्यटक सोऱ्याच्या घुवेंत गाडी चलयतात तशेंच वेगवेगळे स्टंट्स करून धुमशेणे घालतात. ह्या सगळ्याचेर आळाबंदी हाडपाक आतां येरादारी पुलीस सज्ज जाल्यात. तांणी पर्यटकांचो वावर चड आशिल्ल्या सुवातींनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहिमी सुरू केल्यात. दाबोळी विमानतळाचेर राबयल्ल्या अशाच मोहिमेत येरादारी पुलिसांनी 7 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. येरादारी कक्षाचे PI राहुल दमशेकर हांच्या नेतृत्वाखाला ही कारवाय जाली. आता आमी पळयता की जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीस गोंयभरांत वाडलेले आसा. तशेंच आमी रिसंटली पळयल्ले जे वेर्णा IDC हांगा एक बस ड्रायव्हर ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसलो आनी तेणी टेम्परी सिडा व्हरून मारून तितून 5 जाणांची डेथ जाल्ली आसा. तशेंच आतां गोंयभरांत पुलीस सारके अलर्ट जाल्ले आसा. तशेंच काल दाबोळी एअरपोर्ट ट्रॅफिक सेल PI राहुल दामशेकर आनी तेचे स्टाफ तेंच्यांनी खंय काल ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीसाची ड्रायव्ह घेतली आनी तितून तांकां टोटल 7 केसी जो एक शॉर्टस्ट डिस्टन्स म्हणूंक शकता खंय तरी एअरपोर्टाचो स्टार्टींग पॉयंट तसोच एक्झीट पॉयंटार ते रावलेले आनी ते भितरूच तांकां टोटल 7 केसीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह तेंच्यांनी बूक केली आनी ते केसीसान तांकां दिसलें की जे रेंट कॅब जे टुरिस्ट चलयतात तितून थोडे ते आहलेले. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हर्स तशेंच लोकल जे कोण सोडून येताले आपले फॅमिली तांकां तेंच्यांनी बूक केलेले आसा. आतां आमी पळयता की जेन्ना पुलीस हांकां सगळ्यांक फायन मारता पूण फायन मारली काय आमी एक पळयता की जे कोणाक फायन पडला तोच ती स्वता गाडी घेवन ती घरा वयता. खंय तरी हेचेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा की जेन्ना ताका फायन पडटा तेजे फॅमिली मेंबर्स आसूं नाल्यार तेजे आनी कोण आसूं आनी ती गाडी तांकां होल्ड दवरून तांकां स्वता तेंचे कोणाक फॅमिलीक आफोवन ती गाडी धाडपाची गरज आसा. ना की तांकां चलोवंक दिवपाची गरज. कित्याक फुडें अशें जावंक शकता की फायन दिली पूण खंय तरी तांकां फुडें वचून ते आनी कोणाक मारूंक शकता. सो हेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान एक लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हेचेर एक खंय तरी तोडको हाडपाची गरज आसा. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम पिळगी. युगांडांतल्या चलयांक गोंयांत हाडून रेस्टॉरंट आनी कॅफेन काम दिता म्हूण सांगून तांकां शिंदळकी वेवसायांत धुकलपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट मांद्रे पुलिशेन उक्ताडार हाडले. 2 चलयांची सुटका केल्या. ह्या प्रकरणात जॉजो नाकिंतू हे बायलेक अटक केल्या. पुलीस उपअधीक्षक जुबा दळवी हांच्या फुडारपणाखाला मांद्रे पुलिशेन हे सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडले.
बायलां खातीर काम करपी अर्ज NGOनूय हे कारवायेत पुलिशेक मजत केली. अर्थीक दिश्टीन दुबळ्या चलयांक सोदून तांकां गोंयांत काम दिता अशें सांगून तांकां ही बायल गोंयांत घेवन येताली. उपरांत तांकां धमकी दिवन तांचो पासपोर्ट आनी विजा काडून घेवन तांकां शिंदळकी वेवसायांत घुस्पयताली खंय. मांद्र्या पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी इंटरनॅशनल सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट आयज बस्ट केल्लेले आसा. ह्या रॅकेटान उगांडा हांगासरल्या एका महिलेक जिचे नांव जावन आसा जोजो नाकिंतू हिका अटक केली पोलिसांनी आनी तेच्या उपरांत ह्या सेक्स रॅकेटाचे पर्दाफाश जाल्लो आसा. हे सेक्स रॅकेट जे आसा ते हरमल हांगासर चलतले आनी ही जी जोजो नाकिंतू ही जी बायल आसा जी जिका पोलिसांनी घट धरली ती युगांडाच्या ज्यो गरीब आनी असहाय्य ज्यो महिला आसतल्यो किंवा चलयो आसतल्यो तांकां गोंयांत जॉब दिता बरें रावपाक दिता अशें प्रॉमिसीस करून तांकां हाडटाली आनी तेंचे विजा घेवन तांकां सेक्स रॅकेटान सहभागी जावपाक फोर्स करताली. हे सगळ्या प्रकरणाचे उजवड तेन्ना पडलो जेन्ना हितूंतल्या एक चलयेक युगांडा एम्बेसीक कॉन्टॅक्ट करपाची संद मेळ्ळी आनी थंयसून मागीर ही सगळी कारवाय फुड्यान येयली आनी आयज मांद्रे पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी हे सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट जे आसा ते फुडें सरले आनी जोजो नाकिंतू हिका पोलिसांनी अरेस्ट केल्लेली आसा आनी तिका IPCच्या अंडर सेक्शन 370 लायलेले आसा आनी सेक्शन 457 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग ह्यो ज्यो सेक्शन्स आसा त्यो लायलेल्यो आसा. तर अश्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत 2 ते 5 जून मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान ह्या 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. सध्या राज्यांतल्या वातावरण उश्ण आनी दमट अशें आसा. फाटले कांय दीस राज्यांतल्या तापमानांत वाड जायत आसा. तातूंत मॉन्सून पूर्व पावस पडूंक नाशिल्ल्यान गरमी वाडल्या. शुक्रारा मॉन्सून केरळा सयत ईशान्येकडल्या राज्यांत दाखल जालो. थंय मॉन्सूना खातीर पूरक वातावरण तयार जालां. फुडले 2 ते 3 दिसांत मॉन्सून कर्नाटक आनी तामिळनाडू राज्यांतल्या कांय वाठारांत पावतलो अशें हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. पूण गोंयांत मॉन्सून केन्ना दाखल जातलो हे विशीं अजून हवामान खात्यान स्पश्ट सांगूंक ना. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष